शाळा सुरू करून सरकार भुरग्यांचो जीव घालता धोक्यात, विरोधी पक्षान केलो आरोप। कोरोनाच्यो केशी शुन्याचेर पावल्या उपरांतूच शाळा सुरू करपाची केली मागणी। स्पेनाक फाटी घालून भारत पावलो 5वे सुवातेर। फाटल्या 24 वरांत नोंद जाल्ल्यो कोरोनाच्यो 9,971 केशी। भलायकी खातें म्हणटा भिवपाची गरज ना। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाक दिवचे नात, सरकारान करची कारवाय, दक्षिण गोंयच्या लोकांनी केली मागणी। लॉकडावनाच्या काळात केंद्रान गोंयकारांचेर माथ्यार थोपले 3 व्हडले प्रकल्प। सैमाची राखण करपा विशीं फुडाकार नाच, म्हणटा आम आदमी पार्टी। येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। वास्को शारात पार्शियल लॉकडावन करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान सुचोवण्यो दिल्ल्याचे वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान सांगले। कांय गजालींचेर निर्बंध घालपाचे आसले तरी वास्कोकरांनी स्वता जावन लॉकडावन पाळचें, असो उलोय ताणें मारलो। शेनवार दीस 62 केशी नोंद जाल्ल्यान मांगरावेल्या एकूण कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडून 117चेर पावला। उपरांत आयतार दीस प्रशासनान जतनाय म्हणून पुराय मांगूर हिल वाठारांत निर्जंतुकरण वखदाची फवारणी केली। तशेंच थळावो आमदार कार्लोस आल्मेदान कंटेनमेंट झोनाची पळोवणी केली। ह्या वाठारांतल्या लोकांक गरजेच्यो वस्तू पावोवपाक वेळ लागिल्ल्याचें ताणें मान्य केलें। उपरांत प्रत्येकाक गरजेच्या वस्तूंची पुरवण केल्ल्याचें ताणें सांगलें। शेनवार मेरेन थंय गरजेच्यो वस्तू पावूंकच नाशिल्ल्यो अशें थळावे सांगताले। गरजेच्यो वस्तू हाडपाक घराबायर पडले जाल्यार तांकां परतून घरा धाडटाले। आम्ही सीएम त्यांना रिक्वेस्ट केलं लॉकडाऊन करू, बट देन वॉट हॅपन ड्यू टू सर्टन कंडिशन्स लॉकडाऊन जावन ना, पण लोकांनी आपल्या ओन लॉकडाऊन झालं। इवन आय देखून आय हॅव सीन दॅट सीएम हॅज गिवन डायरेक्शन टू हॅव अ पार्शियल लॉकडाऊन, सो आय एम थँकफूल टू सीएम ऑन दॅट काउंट। की त्या लोकांचं मुवमेंट कमी जावपा जाय। लोक आख्खे वास्को भोंवता एज एवरीथिंग इज नॉर्मल, सो अनेक लोकांनी अपील केला, इवन द मार्केट वेंडर्स हॅव अपील्ड, सो मेनी प्रॉमिनंट पीपल हॅव अपील्ड people not to roam unnecessary in Vasco. Anek pade appeal करतो लोकांना, please don't roam unnecessary. Only when you want to buy essential, you can go out. वर्षान आम्ही स्टार्ट केल्या, and today also every day we are delivering जे कितें रायस दाळ लायक बेजीक एसेंशियल्स आसा दोज वी आर डिलिवरींग फॉर फ्री। आनी बाकीचे वेंडर्स जे हांगा आसा तेणी कळोंक आमी जी परमिट्स दिल्या, दे कम एंड डिलिवर मिल्क वेजिटेबल्स, सो दॅट वे इट इज बीइंग स्ट्रीमलायन्ड। मांगरावेल्या कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान गोंयांतल्या भलायकी सुविधांवयलो ताण वाडपाची शक्यताय निर्माण जाल्या। दुयेंतींचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान 200 अतिरिक्त व्हेंटिलेटर मागयल्यात अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें। फुडल्या 3 दिसां भितर 100 व्हेंटिलेटर येवपाची शक्यताय आसा। तशेंच लोकांची कोरोना तपासणी अजूनय चालू आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्र्यान सांगलें। व्हेंटिलेटर आहात आता एडिशनल आमकां पावतले 2 दिसांक, एक 100 एडिशनल पावतले। आमच्याकडे 200 व्हेंटिलेटरची ऑर्डर आम्ही दिल्या, ते या 2-3 दिसांत इन्स्टॉलेशन चालू जातलें। सध्या कितले आसा सर? सध्या आमच्याकडे 50 ते 70 आमचे जेन्ना स्टाफ सगळे इन्फेक्ट झाले ते बाबडे पयलीं गेल्ले कंटेनमेंट झोना पयलीं, आनी म्हणूनच आमकां ते ऑल्टरनेटिव्ह स्ट्रॅटेजी करून स्क्रीनिंग जे आहा पेशंटाचे आनी इतर काही गोष्टी आहा टेस्टी ते चालूच उरतले। म्हणजे स्टाफ वचूंक पळयना थंय? ना तशें कांय ना, आमचे पूर्णपणे स्टाफ रेडी आहा। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया। मांगूर हिलांतल्यान कोरोना आता लागसरच्या वाठारात पातळपाक लागला। आयतार दीस वास्कोच्या शांतीनगर वाठारात कोरोनाच्यो दुयेंती मेळ्ळ्यो। हो मनीस खंयच प्रवास करून आयिल्लो ना, पूण तो कोरोना जाल्ल्या मनशाच्या संपर्कात आयिल्लो आसूं येता असो अदमास आसा। तळावो नगरसेवक यतीन कामुर्लेकार ह्या विशीं पुलिशे कडेन उलयलो। उपरांत शांतीनगर वाठारात बॅरिकेड्स घातले। मांगूर हिल वाठारा भायर कोरोनाच्यो केशी मेळपाक लागिल्ल्यान आतां तरी सरकारान वास्को सील करचें अशें ताणें मागलां। जस्ट म्हाका 1 वर पयलीं म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की म्हाज्या वॉर्डान शांतीनगर वाठारांत एक केस पॉझिटिव्ह सांपडला म्हणून, आनी ताका मडगांवचे कोवीड हॉस्पिटलान ताका एडमीट केल्लें आसा म्हणून। हांवें इमिजिएटली पुलिसांक फोन करून आमचे डिवायसपीक रिक्वेस्ट केली की त्यांचो एक स्टाफ धाडून हांवें त्यांच्या घरांनी केस सांपडला, त्यांच्या घरान त्यांच्या फॅमिलींक क्वॉरंटायन जा म्हणून सांगून तांकां आमी रिक्वेस्ट करून येयल्ली आसा। त्यान बाद त्यांच्या आमी तांकां कितें एसेंशियल कॉमोडिटीजची रिक्वायरमेंट आसतली तेजी अरेंजमेंट आमी तांकां करतले। ही आमची एरिया पळयला तुमी, आमचे 3 एंट्री आनी एक्झीट पॉयंट्स आसात ह्या एरियान। तर ते 3 एंट्री आनी एक्झीट पॉयंट्स आमी ऑलरेडी बॅरिकेड्स घालून सील केल्ले आसा, जेणे करून भायले लोक हांगासर भितर येवंक शकना। सो सेफ्टी ही पॅरामाउंट, आनी सेफ्टी कडेन आमी कॉम्प्रोमायज करपाक शकना।
आमचे वास्कोचे आमदार श्री कालूस आल्मेदा आणि आमचे चेअरपर्सन नंददीप राऊत त्याच्या भायर सगळे कावन्सिलर्स तसेच आमचे प्रॉमिनंट सिटिजन्स वास्कोचे हे सगळे मेळून आमचे ऑनरेबल CM आणि आमचे ॲडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर सगळ्यांकडे मागता फ्रॉम डे 1 की तुम्ही लॉकडाऊन वास्को हे लॉकडाऊन करा म्हणून. आता लोकल ट्रान्समिशन जे आसा पळय न्हू जे मांगरातले ते खंय तरी म्हाका दिसता दुसऱ्या नेबरींग आमची जागा एरिया आसा वास्को कन्स्टिट्युन्सी थंय आतां स्प्रेड जाल्लेले आसा हे पॅन्डेमीक आमचे आनी केसीस न्यू वाड्यार मागीर आतां शांतीनगर येयले आनी खंय डिफरंट एरियासांनी जाला अशें आमकां कळोन येता. सो म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे ॲडमिनिस्ट्रेशन जे आसा पळय तांकां की म्हाका दिसता तुमी आतां टायम येयल्लो आसा केसीस हळू भायर आयडेंटिफाय जावपाक लागलेले आसा. सो हांव म्हाजी एक विनंती सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट सगळ्यांक अपील आमचे ऑनरेबल CM आनी आमचे ॲडमिनिस्ट्रेशनाक की तुमी वास्को तुमी लॉकडावन करचे आनीक डिले करनाका कित्याक रब्बरा भाशेन रब्बर सुद्दां कितको व्हडलो जाल्यार एक ताका लिमीट आसता एक लिमिटा भायर तो तुटता तो आमचो हो रब्बर कोरोना रब्बर तुमी तुटासर रावनाका. वाड्यार एक कोरोना केस पॉझिटिव्ह सापडलेलो आसा ताका लागून आमच्या कावन्सिलरान कितें केलें पुलिसांक आपोवन तांकां तांच्या घरान वचून तांकां सांगून हें केलां की बाबा तुमी खंयच भायर सरूं नाका आनी 14 days क्वॉरंटायन राव. ज्या पद्दतीन आतां हें जालां आमी सगळ्या लोकांक रिस्ट्रिक्ट केलेलें आसा की हांगा भायल्यान भितर येवचें न्ही जेणे करून जे हो स्प्रेड जाता पळय कोरोना व्हायरस आजकाल तो जावचो न्ही. भांगरान पळयल्या केसी आतां 0 वयल्यान 1 वयल्यान 150 वयल्यान आतां फुडें कांय खबर ना बट आतां तें जावंक लागलें म्हणून आमचो कावन्सिलर इतलो हें आसा की ताणें एक काम केलां की बरें रिस्ट्रिक्ट केलां हांगा लोकांक येवपाचें वचपाचें आमच्या वाड्यार आमकां फुडें हें जाल्लेलें नाका. म्हाका मांगरांतले भाशेन म्हाजे कार्यावळे जालोले कित्याक कार्यावळे जायतलो डेन्सली पॉप्युलेटेड लोक हा आनी जायते मायग्रंट्स आय आनी मांगरांतलो लोक हिनी येवन नुस्तें पासून घेवन गेलोलो आहा. म्हाका सेकेंड मांगोर जालोलो म्हाजी कार्यावळ्या. म्हाका जाय म्हाजी कार्यावळ्या हांवें राखलोले आनी म्हाका जाय आमी एकल्यान स्वता आमी आमचो कुयदाद केलोलो. आमी केन्नाय पिकनिक्यो केन्नाय फुटबॉल केन्नाय येवंक जातले पूण आतां न्हू सगळीं भुरगीं रस्त्यांचेर खबरी मारताय. म्हाका नाका हे सेकेंड मांगोर जावपाक. पाड्याक हांव अपील कोत्ता प्लीज स्टे होम प्लीज स्टे सेफ कोण भायर सरनाका. आमकां बाजार सारकोच लागीं आहा गोड्डी कोत्ता हिंगा सारको लोक ग्रॉसरी शॉपां बा सारकी फूल जालेले. हांव मागता आमच्या लोकां कडेन एकलोच भायर सरा आनी आपलो काळजी घेया. आमी गोंयकारांनी सेफ रावचें आनी आमचे गोंयचें नांव राखचें. लोक जायते येता कित्याक आतां मायग्रंट सगळे थोडे जाण म्हणजे गांवान दुसरी स्टेटींसान येयलोले क्वॉरंटायन जावपाक भायल्यान वचून खबरी मारताय. सो सगळे लोक येवन म्हाका दोत्ता मॅडम हें कितें कोत्ता काय म्हण तूं तांकां भितर राव. म्हाका मागीर एकल्या घरान वचोन तांकां सोजमावपा पडटा 14 days or 7 days प्लीज स्टे इनसायड डोंट कम आवट. आनी दुसऱ्यांक बरे भाशेन एक्सप्लेन केल्यारूच सोजमता थोड्यांक सोजमना पूण म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या तरणाट्या भुरग्यांनी कानार घेवचें आनी आपल्या आवय बापायचो कुयदाद करचो. आवय एक जाणट्यांक सगळ्यांक भितर दवरात भायर काडनाका. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कोरोना केशीच्या बाबतीत भारत स्पेनाक फाटी घालून संवसारीक पावंड्यार दुसऱ्या नंबराचेर पावला. भारतातील स्थिती दिसान दीस इबाडत चल्ल्या. शेनवारा उपरांत आयतार दीस वांगडाच 9,971 नवीन दुयेंती मेळिल्ल्यान एकूण केशीचो आंकडो वाडून 2.46 लाखाचेर पावलो. एक्टीव केशी 1.20 लाख आसात जाल्यार गोंयांत आयज मेरेन 300 केशीची नोंद जाल्या. कोरोनाक लागून एकाद्रो मरण पाविल्ल्याची बातमी अधिकृतपणान भायर आयिल्ली ना. अशें आसले तरी गोंयांत कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. मांगरावेल्या कांय लोकांची तपासणी चालू आशिल्ल्याचे भलायकी सचिवान सांगले. जाणटे तशेंच भलायकेचे दिश्टीन संशय आयिल्ल्या लोकांची तपासणी जाता पूण फाटल्या 2 दिसां सावन तपासणी थांबयिल्ल्याचे ती न्हयकारता. भारतात एकाच दिसा सुमार 9,971 लोकांक कोरोनाची लागण जाल्या जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 294 लोकांक कोरोनाक लागून मरण आयले. तशेंच 5,462 जाण हातूंतल्यान साल्वार जाले. भारतात आयज मेरेन 2,46,628 कोवीड केशींची नोंद जाल्या. तातूंतल्यो 1.20 लाख एक्टीव केशी आसात. तशेंच 6,929 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 1.19 लाख लोक साल्वार जाल्यात. महाराष्ट्रात सगळ्यात चड म्हटल्यार 82,968 ताचे फाटोफाट तमिळनाडूत 30,152 केशी आसात
आणि गुजरातात 19,592 केशी आसात. जगभरात एकाच दिसा 1 लाखा परस चड केशींची नोंद जाल्या. आयज मेरेन 70 लाखा परस चड केशी नोंद जाल्या. जाल्यार 4 लाख लोकांक मरण आयलां आनी 34.27 लाख लोक साल्वार जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्र्या कडेन सद्याक 2च पर्याय शिल्लक आसात. एक तर ताणें भाजपाचो मुख्यमंत्री जावपाचो ना जाल्यार गोंयचो. कोरोना दुयेंतांचो आंकडो वाडच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान आवश्यक पावलां उबारपाची काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें. मुख्यमंत्र्यान वास्कोंतल्या हॉस्पिटलांनी आवश्यक उपाय येवजण करची तशेंच पुराय वास्को शार सील करचे अशें ताणें मागलां. कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान आयतार दीस मांगरावेल्या कंटेनमेंट झोनाची पळोवणी केली. मांगरावेलो कोरोना दुयेंतींचो आंकडो दिसागणीक वाडत आसा. देखून मुख्यमंत्र्यान जाता तितल्या बेगीन आवश्यक उपाय येवजण करची अशें ताणें मागलां. कोरोनाचो प्रभाव देवासर आमी कसलेच तरेचें राजकारण करिनासतना ताचे वांगडा उबे रावतले. देखून मुख्यमंत्र्यान योग्य तो निर्णय घेवचो अशें ताचें म्हणणें. मागता आमदार लॉकडावन करे म्हणून तुगे म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन मागता, म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर्स मागताय, जे ग्राउंडार आहाय लोक दोतोर मागताय. आयक तेंगेरे चीफ मिनिस्टर, आमी तुज बारबो आहाय, आमी राजकारण करपा न्हय, पोत्तून पोत्ता सांगता आमी तुगे दुस्मान न्ही. की तुका 2 ऑप्शन आहाय, एक चीफ मिनिस्टर गोंयच जावपाक आनी दुसरो बीजेपी चीफ मिनिस्टर जावपाक. ही हॅज टेकन द सेकंड पाथ. He should take immediate steps in Vasco that makeshift hospital Gurpa. He should take steps to put in order, get doctors, put it in order, prepare for himself in case there is an emergency. Don't wait for emergency to happen. I am not an expert, but my common sense tells me that he should keep these things ready in the next 2 days. Pandemic law haduga, take over one hospital, put some extra beds, get things done. Then I James Urbanaga, put some doctors on duty here. If you need help, go to some other doctors. That is the way it should work. 200 आहे 400 करपा दिनाका, 200 आहे 0 करपा दो. आणि गरज पडल्यार केरळ आणि भायर सांगली कोण दोतोर आणि कोण कोंतान कर. फॉर द चीफ मिनिस्टर तुगे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द गव्हर्नमेंट. तुगेले यू आर द कस्टोडियन ऑफ गोवा. हुंचे केसीन तूं चीफ मिनिस्टर आहा, तुगे पावर काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स आहाय, प्रोटेक्ट युअर पीपल. हे तुगेले काम, ही तुगेली ड्युटी. आमी प्रोटेक्ट करपाक, आमी एज एन ऑपोजिशन we will stand by you. गरज पडल्यार आमी येताय. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. शाळा उक्त्यो करून सरकार आमच्या भुरग्यांची जीण धोक्यात कित्याक घालपाक सोदता काँग्रेसीन प्रश्न केला. गोंयांतल्या कोरोना दुयेंतांचो आंकडो शुन्याचेर पावल्या उपरांतूच शाळा उक्त्यो करच्यो अशें तांणी मागलां. कोरोना दुयेंतांचो आंकडो वाडत चलिल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडला. काँग्रेसीन आयतारा सरकाराचेर खरी टिका केली. हो सरकार असंवेदनशील अशें तांचें म्हणणें. शाळा उक्त्यो करपा विशीं तशेंच परीक्षा घेवपा विशीं सरकारान हालींच परिपत्रक जारी केल्लें. 20% आतां कोवीड वाडत आहा आनी हे कशें गव्हर्मेंटान सोदून काडूं ना. हे लोक स्वता आपूण गेल्या थंय आनी टेस्ट जाल्या, आपल्याक सीक आसलें म्हणून तशें सांपडल्या. नाल्यार गव्हर्मेंट न्हिदलोलो. गव्हर्मेंट फक्त बोवाळ नासलो की म्हाका पॅकेज खंय मेळटली आनी कितें जातलें हितूनूच मागता की जे मिनिस्टर्स आसात, 12 मिनिस्टर आहा ते आतां तूं ते 12चे तेजें काम काय ना, तितून 5चेर हाडचे. तेंचे जे एक्सपेन्सीस आहा ते एक्सपेन्स कमी करचे. जो डेटा भायर कितले आहले कितले येयले तो डेटा तुमी सद्या पब्लीश करपाची गरज आसा. आनी तशें आमी म्हणटा की गव्हर्मेंटान जशें आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान सांगलें की गव्हर्मेंटाक सगळें ओपन करपाक जाय. तांकां पडलेलें ना. आयज म्हणटात ते वास्को हें जालां, वास्को जाला न्हू, मागीर आमी कंट्रोल करता. मागीर मडगांव जातले आनी खंय जातले, फूल गोंय जातले, कांय जावंक ना म्हणटात ते. मागीर पयलीं पासून ते कांयच जावंक ना म्हणटा आमी आहात. Heads of the respective educational institutions, the headmasters, the parent teachers association, the management have all decided and are of the opinion that school should not reopen at least till September, at least till the end of this monsoons, when they feel that a review could be taken of further decisions.
but the state government is acting in a very covert way, not disclosing its plans, and suddenly they will come out with an announcement that the school is open. We cannot put the life of the students at risk. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चवरिया. महाराष्ट्रांतल्यो बार्जी हाडून म्हालाची येरादारी करपाच्या प्रकाराचेर गोंयचे बार्ज धनी संघटनेन तीव्र निशेध उक्तायलो. आमच्यो बार्जी हांगा आसतना महाराष्ट्रांतल्यान बार्जी हाडपाची गरज कितें असो तांचो प्रश्न. आवश्यक गजालीची पुर्तता करिनासतना ह्यो बार्जी मुरगांव बंदरांत आयल्योच कश्यो अशें ते विचारता. ह्या विशीं खण खात्याक पत्र बरोवन कारवाय करपाक लायतले अशें तांणी मागलां. महाराष्ट्रांतल्यो ह्यो 2 बार्जी काल मुरगांव बंदरांत आयल्यो. बार्ज हाताळपी मनीस तशेंच बार्जींतलो क्रू लेगीत गोंयांतलो आसपाक जाय. कित्याक तर कोरोनाक लागून निर्माण जाल्ली सद्याची स्थिती पळयत जाल्यार तांची भलायकेची जबाबदारी कोणाची असो तांचो प्रश्न. ती 2 बार्जी आसा पळय आयल्या, दे आर महाराष्ट्रा रजिस्टर्ड. ओके, ना तांकां रूल कितें आसा की वेन द बार्जीज आर ब्रॉट हियर दे हॅव टू टेक द सर्टिफिकेट्स एंडॉर्स्ड बाय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. हे एक आसा मेन. दुसरें ताका लोड लायन असायनमेंट करून घेवपाक जाय. कित्याक थंय तुजो ड्राफ्ट महाराष्ट्रान कितें आसा गोंयान कितलो आसा खबर ना. सो हांगा तो लोड लायन असायनमेंट करचो पडटा. ती तांणी परमिशन म्हाका दिसना घेतल्या म्हणून. तिसरी म्हणल्यार ते कोण ऑपरेट करता पळय ते सद्दां लोकल आसपा जाय. कित्याक हांगाचे बँड बीन आसता पळय हांगा चॅनल कॅप मार्क केल्लो ना. सो ऑल दॅट पर्सन्स हू आर देर शूड बी ऑपरेटींग फ्रॉम गोवा. थर्ड थिंग इज फोर्थ इम्पॉर्टंट पॉयंट इज आतां कोविड-19. वी डू नॉट नो वीच क्रू दे हॅव ब्रॉट, what crew they have brought. So these sort of things should not be allowed. Goan baji asa nahi, so why outside baji should be allowed at this stage? And these bajis are not registered with DMG also. Taka GPS fit karpa jay, taka full iron ore control movement asa pay ata government control karta. So nobody should have make a illegal trip. How you are going to account for it? मागीर म्हणटाले लोक इल्लीगल ट्रान्सफर करता बार्जन. तशें हे आमचे बार्जन न्ही, आमचे सगळे गोंयचे बार्जन आसा पळय ते DMG कडेन रजिस्टर केल्ले आसा, डिपार्टमेंट ऑफ मायनिंग एंड जिओलॉजी. दे हॅव गॉट GPS, एवरी ट्रीप इज रेकॉर्डेड. सो तसो रेकॉर्ड करून सगळें जावपा जाय. सर्टिफिकेट सर्वे एंडॉस जावपा जाय आनी ते क्रू पासून सारके आसपा जाय. बिफोर क्रॉसिंग जुवारी रिवर दे हॅव टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज विथ कॅप्टन ऑफ फोर्स. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरो महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. लॉकडावनाच्या काळात केंद्रान गोंयकाराच्या माथ्यार 3 व्हडले प्रकल्प हाडून ठोपल्यात. आम आदमी पार्टीन आरोप केला. तातूंतलो एक रेल्वे रुळाचें दुपटीकरण, दुसरो ट्रान्समिशन आनी तिसरो राष्ट्रीय महामार्ग वाडोवपाचो. हे 3ूय प्रकल्प मोलेच्या महावीर अभयारण्यात येतात, पूण सरकाराक मात ताचें कांयच पडून गेल्लें ना असो आरोप तेंच्यांनी केला. सरकार रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण कित्या खातीर करता? कोळसो व्हरपाक असोय तांचो प्रश्न. देखून लोकांनी आपूण जावन हाका आळबंद घालचो पडटलो अशें आव्हान तांणी केलां. सैमीक दृश्टीन संवेदनशील आशिल्लो हो पश्चिम घाटाचो भाग राखपाची गरज आसा. ह्या जंगलात वेगवेगळे तरेचे जीव, शेवणीं, फुलपाखरां, मुयो आनी भिरकोंड्यो आसात. सबंद जगभर नश्ट जायत चलिल्ल्या ह्या प्रजातीचें संरक्षण करपाक जाय अशें आपाचो फुडारी सिद्धार्थ कारापुरकर म्हणटा. महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी मोले नॅशनल पार्क हातूंत भितर सेंट्रल गव्हर्मेंटान 3 प्रोजेक्ट पास केल्या. ज्या टायमार लॉकडावन आशिल्लो आमी सगळे घरान भितर लॉक्ड आशिल्ले तेन्ना हो प्रोजेक्ट पास केलो. आनी हे प्रोजेक्ट कसले? डबल ट्रॅकिंग ऑफ रेल्वे लायन, ट्रान्समिशन लायन आनी नॅशनल हाय 4A हो वाडोवपाचो. हे 3 प्रोजेक्ट आनी हातूंत भरपूर डिस्ट्रक्शन जावपा आसा. कारण एक म्हणल्यार हो वेस्टर्न घाटाचो एक पार्ट हो सगळो एरिया आनी वेस्टर्न घाट्स आसा पळय 8 हॉटस्पॉट्स आसात वर्ल्डान एनवायरमेंटाचे. तातूंत हो एक आसा. 725 प्लांट स्पिशीज आसात, 235 बर्ड्स आसात शेवणी, 219 बटरफ्लाय फुलपाखरूं, 70 मॅमल्स, 75 मुयो, 45 रेप्टायल्स आनी 27 डिफरंट टायप्स एम्फिबियन. हे तरेतरेचे जनावरां, एंड्स म्हणटा ती. आनी हे 2 आसा ते इम्पॉर्टंट ड्रॅगन फ्लाय म्हणल्यार भिरमुट्यो, ज्यो जगार खंयच ना त्यो आमच्या वेस्टर्न घाटान आसात. हे इतले इम्पॉर्टंट कित्याक जगार खंयच ना आनी हांगा सांपडटा. आनी हे सगळी जीव सृश्टी तर काबार जाली जाल्यार आमच्या मनशाचें कितें जातलें?
ह्या जंगलांतल्यान ल्हान ल्हान झरे येतात ते म्हादेक मेळटात आनी आदींच आमची म्हादे वेली जाल्यार हे झरे गेले जाल्यार आनी म्हादेक कांयच उरपाना. सैमाचो समतोल राखपाचे दिश्टीन म्हत्वाचो आशिल्लो हो हॉटस्पॉट नश्ट जालो जाल्यार फुडले पिळगे खातीर आमी आमचें कर्तव्य बजावपाक कमी पडटले अशें आपाचो गोंय मुखेली एल्विस गोम्स म्हणटा. पळयात तांचें म्हणणें. A great danger lies ahead for Goa. This government आमचो जो आसा आमी आनी सांगपाची गरज ना. when it comes to COVID response आमी पळयता डे टू डे what is happening, how the government is failing. आनी हो जर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाटावेलो जर नश्ट केलो जाल्यार वी वील बी फेलिंग इन आवर ड्युटी टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन्स अशें आम आदमी पार्टी म्हणटा. आनी आमी जाणा की सरकारां जी आसा ती येतली वयतली बट द डॅमेज दॅट वील बी डन बाय दीस गव्हर्मेंट वील लास्ट फॉर एवर. म्हणून लोकांनी आतां ही जबाबदारी आपली कशी करून हें आडावचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आमी आमचें घर हळशीक करता ना तशें करिना जाल्यार रस्त्या कुशीक आनी भौशीक सुवातींचेर आमी कोयर कित्याक उडयता. कुडतरी आनी साजुजे दी आर्यलच्या लोकांनी प्रश्न केला. रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप्यांचेर सरकारान खर कारवाय करची तशेंच सद्याक रस्त्या कुशीक सांचून आशिल्लो कोयर काडपाची मागणी तांणी केल्या. आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी मोरेनो रिबेलो आनी दोनूय पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी कोयराच्या विशयाचेर आवाज काडलो. ह्या नादी दोनूय पंचायतींनी कितलेशेच फावटी रस्त्या कुशीचो कोयर काडलो. आतां सरकारान ह्या कामात पंचायतीक मजत करची अशेंय तांणी मागला. Can we see a place like this which is so dirty, which is so unhygienic? I mean, when we cross this road, it's such a sore sight. म्हणजे हे चोवपाक आमकां बरें दिसना. आनी जायते लोक आमकां विचारता अरे ते गार्बेज इतली डंप करता ते कितें करें. एक फावटी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट टीम हिंगा आयल्या. एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल ही हॅड सेंट देम. ते येयले ताणें एक पाटी गार्बेज कलेक्ट केली. दे टूक इट अवे. बट एक फावटी केलें म्हूण तें जायना बिकॉज एवरी डे पीपल आर डंपिंग गार्बेज. आनी अनलेस द गव्हर्मेंट टेक्स दिस मॅटर व्हेरी सिरियसली this issue is not going to be solved. Panchayat cannot do anything because what Panchayat can do, the Sarpanch will speak. Deputy Sarpanch of Kuttari is there, Sarpanch of RL is there, they will speak. But unless the government takes this matter seriously, and considering that a pandemic zala, there is a pandemic, and as we know this pandemic started in China. So if there is some problem here in this locality, that will not be confined only to this place. ते सगळे स्प्रेड जातले. आनी हे वडांतल्यान उदक वयता सगळे. हे वडांतल्यान जेन्ना उदक वयता सकयल लोक सगळो आमगेलो लोक भाजी बी रोयता. एसटी लोक ते भाजी रोयताय. आनी हे एसटी हे तुगे वडांतल्यान दे आर युजींग दीस वॉटर. दे इवन समटायम गो थ्रू दीस. देर इज नो प्रॉपर एक्चुअली एक्सेस टू देयर प्लॉट्स वे दे ग्रो agriculture. There are so many black spots I can show, which we can show you. But unless government takes this matter seriously and enforces that Environment Protection Act and uses its might, this problem is not going to be solved. कुट्टरेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. मडगांवांतल्या नव्या मार्केटाच्या पयल्या माळ्यार शेनवारा सांजे अचकीत उजो पेटलो. हाची म्हायती मेळटकीर मडगांवचो उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून हो उजो पालयलो. उजो लागपाचें कारण अजून कळ्ळें ना. ह्या फुडें असो उजो लागलो जाल्यार तो पालोवपा खातीर मार्केटांत फायर एक्सटिंग्विशर बसोवचे अशें दुकानदारांनी मागलां. बरो आसा आनी पावस लागलो आनी फायर ब्रिगेड टायमार पावले म्हणून आयज कांयच जावं ना. सो अशें फुडें जावचें न्हू म्हणून आमी कितें तरी डिसिजन घेतलें. कोण बसता बी ते आमकां आतांच कोण म्हाका आतां सांगता तेजेरूय हें करता. तुमच्या क्रमांक भितर आमच्यान एक आस करपाक जाय की बाबा हो प्रॉब्लम जो हायड्रंटाचो आहा तो सॉल्व जातलो म्हणून पळयता मंडे हांव कितें देवा भशेन ते आमचे फुड्यान रोखडे 5 मिनट भितर कॉलान पावले. पयलीं ते त्या सायडीन येयले आतां हांगा येयले. आतां हांगा तर हो उजो तर सकयल मातसो तर सकयल पावलो न्ही. आतां तुमी मुद्दम पळया ह्यो वण्टी सुद्दां कितले गरम जाल्ले आसा त्यो. असो उजो जाल्लो काय सगळें मार्केट टोटल हें जाता आशिल्लें. आतां हांगा म्हाका दिसना कित्याक हांगा पळयलेल्या कोतान हांगा सगळे पेपर आशिल्ले. हांगा वाड्यार सिगरेटी आशिल्ल्यो. आतां लोक हांगा कोण कितें खेळटा दनपारचे काय कितें तें आमकां खबर ना. कित्याक हांगा तो एक सिगरेटीचो कुडकी लावन सुद्दां कोण उजो लागपाक शकता. म्हाका दिसना खंय तरी हांगा शॉर्ट सर्किट जालो आसतलें. कोण तरी हांगा कितें बसलो आसतलो पूण आमचो टायम बरो. मार्केटाक उजो लागलो म्हणून आमी इमिडिएटली टर्न आवट करून पळयलें
पयलीं आमगे सायडी स्मोक दिसपाक लागलो. स्मोक दिसतरी मागीर आमी फायंड आवट केलें पॉयंट तेंचो तो वयर तेंच्या माळयेचेर वयर उच लागलो आनी तेतून थिंगा तेंची थोडी लांकडां आनी थोडी पेपर हे ते आहले. तेका लागून तेंचे कितें तरी हें जालें तेंचें शॉर्ट सर्कीट जालें ना. कोणी भुरगीं बसून कितें तरी तेंची पडलें आसता तें सिगरेट कितें पडोंक शकता आनी तेका लागून ते फायर जालें आनी आमी ते रोखडें कंट्रोल केलें. पूण बरो प्रॉब्लम जावपाक शकता. ना आतां आनी मातशें लेट जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जाता आसलो. मार्केटार डेंजर आहलें. नंतर कंट्रोल करून आमी रोखडो कंट्रोल पावलेलो. आनी आमकां इन्सिडंट अशेंच जाल्ले आहा मेजर इन्सिडंटाक कित्याक उदकाची प्रोविजन ना हिंगा आमकां. आमकां आमी बी सांगलें आसा तांकां तेमी तें प्रोविजन दवरलें एकदम बरें जातालें आमकां. मेजर जाल्यार खूब बरें जातालें. मायनर म्हणून आमी कंट्रोल मार्केट आनी फायर हायड्रंट मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्ळो परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.